love, तुका जेजू वंदन, तुका जेजू वैभव, तुझे रदान, तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाचें उतर मार्क सुवांजेल 2 अध्याय 20 आणि 3 तावन 20 आणि 8 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 23 to 28. तो एक साबतसो दीस जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेतालो. ताच्या सांगतात वेचे सीस चलता चलताना कोण शो मोडूंक लागले. देखून फारिसेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे सीस साबताच्या दिसा आडवारलेले कित्याक करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचले ना काय. अबियातर श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकय ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशां खातीर केल्लो, मनशांक साबत खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशां साबत सोय देनी. हे देवाचें उतार आज आमकां फवसलां. साबता विशयंत साबत म्हळ्यार आमी हांगा आयतार सोंत बागेवंतपणी सांबाळ म्हणून आमकां इगर्ज मातसो कायदो आसा. पूण आमी कितल्या बागेवंतपणांनी सांबाळटा तें आमकां मिसाच्या बलिदानाक गेल्ल्या वेळार लोकांक पळयतना तें कळटा. आनी आज साबतसो दीस मनशां खातीर केल्लो म्हळ्यार जेजू परत येता म्हणसर ताच्या उगडासा करचें तें बलिदान जावन आसा, पवित्र मिसाचें बलिदान. आनी देवाक अती चड मानवचें म्हळ्यार जायतीं मागणी आसात, जायतीं बलिदानां आसात, पूण ताका मानवचें पयलें बलिदान आनी पवित्र मागणें म्हळ्यार मिसाचें पवित्र बलिदान. ताचे उपरांत देवाक मानवचें आनी एक बलिदान स्तुती होगळापाचें बलिदान, अर्गां स्तुती भेटोवचें. ह्यो सगळ्यो संगती आमी जाणा आसोनी आमी मिसाच्या बलिदानाक वेता आसतना कशें वेता. आज आमकां केदाळा म्हणी याजकान ड्रेस कोडा विशयन सांगल्यार आमकां मस्तू राग येता, मस्तू संगती आमी विरोध करता. मस्तू आमी एक इगर्जेक भितर वेता आसतना, ह्या जेजूच्या मंदिराक आमी वेता आसतना, आमी देवाक आराधन करता आसतना देवाचें उतर सांगता, तुमच्या कुडीचे खंयचेच विश्वे कोणाकी पळोवंक मेळनासो, तें धांकून आसाचें म्हणून. पूण आज आमी पळयता प्रत्येक जावन एक रेस्पेरांच्या मिसाक गेल्ल्या वेळार आमकां पळोवंक मेळटा कितले अर्दे कोरे ड्रेस घालून थंय मिसाच्या बलिदानाक येवचें आनी तें मिसाचें बलिदान भेटोवचें. आनी आज जायत्या पवित्र मंदिरांनी म्हळ्यार जायत्या इगर्जांनी वासाक वचूंक येतल्यांक पाद्रेपान थोडे शाले दवरलेले आमी पळयता. शाल पांघरून तेन्नी वचचें म्हळ्यार हात उक्ते आसतात, आंग वस्तू सारकें आसना. देखून वाचपाक वेता आसतना म्हळ्यार इवन काजाराक आयिल्ल्या वेळार रेस्पेराक आयिल्ल्या वेळार ती थोडे शाल घालून तांणी वासाक वचचें आमकां पळोवंक मेळटा आजकाल. घेवन ह्यो संगती आमी तर कितले देवाक महिमा दिता, कितले आमी देवाक प्रामुख्यता दिता. हे मिसाच्या बलिदानाक वेता आसतना जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवंक येता आसतना ते सगळे मिसावान फावतेरी भाग घेतल्यार मात्र आमकां सोरीतीचें बरेंपण आमकां जाता. देखून आज साबतसो दीस कसो आचरण करचें गी म्हणून आज खंडी जावन आमी इल्लेशे हाचे विशीं नियाळ करूंक जाय. देखून साबताच्या दिसा आमी निमाणें पाद्र्याप आमकां सांगून येता वसा म्हणून, वचून येया म्हणून सांगता. वचून येया म्हळ्यार वसा आनी कितें मिसाच्या बलिदानान तुमी आयकलां कितें ती सेवा तुमी करन पाटयान रिपोर्ट हाडया. कित्याक जेजून आपोस्तलांक धाडले आनी दान पाटी आयिल्ल्या प्रांतांच्या चेड्यान रिपोर्ट विचारलो, काल तुमी केलें गी म्हणून. 22-70 जाणांक धाडले, तांचे तावणी ताणें रिपोर्ट काण गेलो, कालें केलें तुमी, कितें केलें, तांणी सगळे रिपोर्ट दिल्ले आमकां बायबलांत वाचूंक आमकां मेळटा. देखून आज आमी समजून काणगेचे आमी त्या मिसाच्या बलिदानाक आमी गेल्या उपरांत आमकां आमी कशें आमच्या जिवितांत मुखार आमी वेता, ह्या मुखार आमी कशें जियेता, ह्यो संगती आमच्या जिवितांत
आठापण आसात. देखून आमी समजून काणगेचे देवाचें उतर आमकां सोर रितीचें बरेंपण करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां देव आपोवणें दिता. सगल्यो संगती बऱ्यो संगती आदारूंक आमकां तो आदार आमकां दिता. देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी पयले वर्सा वाचल्यार पयलींच्या वर्सा हेब्रेवांक बरयल्लेल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. 6व्या अध्यायांत 10 ते 20 वाक्यां ते एक 10वें वाक्य अशें सांगता, देव कांय अनितिवंत न्हय. तुमी केल्लो वावर देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करता त्या सेवी मुखांतर तांचे तें दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. मिसाच्या बलिदानाक गेल्या उपरांत त्या मिसाच्या बलिदान आमी फावती बरी भेटयल्या उपरांत वचून सेवा केल्यार कितें आदीं केलां तुमी, कितें आतां करतात आनी मुखार करतल्यात हें देव केदींच विसरूंचो ना. आनी ताचें इनाम तो म्हाका आनी तुका दितलो खंडीत जावन. देखून वचून या देवाच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा याजक. आनी आमी शांतीन वेतांव आनी तें फाटीं येवन आमी देवाक रिपोर्ट दिवंक आसा. देवाक आमी सांगूंक आसा ह्याच आयतारा आमी साबत दिसाक गेल्या, ह्या साबत आचरण केलो, ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. येवच्या आयतारा येता आसतना त्या ह्यागल्या हप्त्यान कितें केलां थंय आनी एक आयतारा तुवें मिसाक वयच्या पयलें 5 मिनटां पयलें वचून तो रिपोर्ट तुज्या देवाक थंय सबर्नाकलांत आसल्या जेजूक तुवें रिपोर्ट दिवंक आसा, प्रिपेर करूंक आसा, तयार करूंक आसा. जर पयलोच तो रिपोर्ट ना जाल्यार दुसऱ्या मिसाक वचून तातूंय कांय करना जाल्यार कितें फायदो. देखून हांगा सारकें सांगता, तुमी केदींच आळशी जायनाये, तुमी केदींच आळशी जायनाये. भगार भावार्थान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बासावण्याचे वारीसदार जातल्यांची देव देख घेजय म्हणून म्हजी आशा म्हणटा पळया. तुमी केदींच आळशी जायनाये. भंगार भावार्थान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बासावण्याचे वारीसदार जातल्यांची देख घेजय म्हणून आमची आशा. देखून हांगा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत क्लियर सांगता आमी कितें करूं जीव म्हणून. तशेंच देवान 17वें वाक्य सांगता थंय हेब्रेव चॅप्टर 6:17 तशेंच देवानी आपली बासावणी सोपुता काल दिली आनी आपलो उद्देश केदींच बदललो ना म्हणली खात्री बासावणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मन आसलें. देवान कितें पोरणे आसल्यान एक उतार सांगला. जावंक पुरो ते इजाया प्रवाद्या मारिफात, जावंक पुरो ते बारूक प्रवाद्या मारिफात, जावंक पुरो खंयच्याय प्रवाद्या मारिफात सांगलेली उतरां नव्या सल्ल्यान हर एक जेजून जारी केल्यान, हर एक संगती जारी केल्यान. खंयच्यांत पोरण्या सल्ल्यांत अपूर्ण आसलें नव्या सल्ल्यांत संपूर्ण केलां जेजून. खंयचेत एक बसावणी जारी जायनासतना ताणें सोडूंक ना. हर एक कितें सांगलां प्रवाद्यानी तें ताच्या जिवितांत ताणें जारी केल्या. पोरनो सल्लो देखून कंप्लीट म्हणटात. आनी तेत नव्या सल्ल्यांत आनी कितें बाकी आसलें तें कंप्लीट केलां जेजून. देखून पोरण्या सल्ल्यान कितें बाकी आसलें नव्या सल्ल्यान जेजून संपूर्ण केलां. देखून आमी समजून काणगेचे तशें म्हणटाच देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो 2 संगती आसात. ताचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. ताचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलेलो भरवोसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. देवाचेर एक विश्वास दवरला, देवाचेर एक भावार्थ दवरला. आमी खंयचेच कश्ट येवं दी, अनवर येवं दी, पिडाशें येवं दी, निरासपण येवं दी, पयलें पुरा खंय आमी दावणांतल्या भगार एका मिसाच्या बलिदानाक गेल्ल्या वेळार आमची प्रार्थना, आमची कितें मागणी आसा त्या कालसींत भेटोवन आमी सगळ्या पिडेस्तांक कस्तांवर आमच्या कुटुंबांत कितें पुरो उणें आसा तें सगळें आमी कालसीन भेटोवन तो ह्या जग भेटवणी करतना आमची भेटवणी तांच्या मारिफात आमी करतले आनी आमच्या मागण्याक हर एकाक देव जाप दितलो. आज आमकां एक मिसाचें बलिदान म्हळ्यार थोड्यांक खायद्यांचें जालां, थोड्याक फायद्यांचें जालां. देखून खायदो पाळल्यार पावना आमकां जिवितांत ताचे वरवीं फायदोय आमी काडूंक जाय. देखून हर एक संगती देवान उलयलेलीं उतरां ती वाचपां हर एक संगती आमकां त्या दिसाक एक संदेश दिता मुखल्या दिसांनी आमी कितें करीत जाय म्हणून. हर एक जेजूच्या विशयांत आमी चड आनी चड आमी अनुभव आमी जोडता त्या मिसाच्या बलिदानांत आनी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. ताचे की वर्तें दुसऱ्यांक गायना. जेन्ना जेजूक आमी सेवता जाल्यार आमची कूड जेजूची जाता,
रुपांतर जाता आमी जेजू क्रिस्तांतय, रुपांतर जाता ताच्या रक्तातय, रुपांतर जाता ताच्या गुणांतय, रुपांतर जाता ताच्या उतरांतय. आमच्यांत पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकांच आमी रुपांतर घेता. तर कितल्या एका गौरवान, कितल्या एका मानान त्या इगर्जे भितर आमी वचोंक जाय. देखून आमची इल्लीशी तपासणी करया मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी साबत दीस देवान म्हाका आनी तुका दिला तो बरो करून पाळोवंक आनी नितळपणी, निर्मळ काळजान, नितळ मनान आनी पवित्रपणान तें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आनी ही बलिदान आमकां जिवितांत चड आनी चड उर्बा हाडून दी आनी चड आनी चड जेजूच्या लागीं आमकां ओडून दी. चड आनी चड आमकां मागणें करूंक उर्बा दिवं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी जे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ योगेशेन जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माया आम्हा अभियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.